हांव एंड्रू रेबेलो आयज हो व्हिडिओ कोता की आमगेल्या गोंयकारांक दाखोवपाक की आमगेली गोंय फार्मासी महाविद्यालय जी पणजे आहा तेजी परिस्थिती एग्जॅक्ट कितें आहा ती तुमकां दाखोवपाक कित्याक आमगेली जायतीं भुरगीं हे गोवा फार्मासी कॉलेजीन शिकताय ही भुरगीं फुडार आमगेलो गोंयचो फुडलो सो हे कॉलेजीची परिस्थिती सारकी चड गंभीर जाल्ली आहा सो हितून हेच दिसता की म्हाका हे सरकाराक हो जो मिक्स भाजी काँग्रेस आनी BJP मेळोन जे हो सरकार चलयता हेंकां कांयच पडलें ना तांकां फकत आपल्यागे पेमेंट वाडपाचो आनी गोंय चोरून लागोवपाचें पडलें दिसत म्हाका ते कॉलेजीची जरी तर आयज थिंगा परिस्थिती जरी तर चोयली जाल्यार सारकी भिरांत दिसता कित्याक जेन्ना हांव थिंग गेलो आनीक कॅन्टिना भितर सोतो म्हूण गेल्यार थिंग चोयल्यार ते सगळे ते कोचपे ते सकयल पडो आहाय सो तुमकां हे फोटो हांव दाखयतलो ते तुम पळयाय मागीर सो तेजी ती परिस्थिती आहा ती चोयल्यार सारकी म्हाका पयलीं सद्या भिरांत दिसली जेन्ना हांव फोटो घेता तेन्ना आनीक हांव एका BJP सरकाराक सारके वॉर्निंग दिल्ल्या भाशेन दिता जात तितले ताबडतोब तुमी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय कित्याक हे कॉलेजीन जायतो स्टाफ आहा आनीक जायतीं भुरगीं तितून शिकताय तांकां फाल्यां जरी तर कसलेंच मार लागलो वो कितें जालें हें कोसळोनपण कितें जालें जाल्यार हेजे जबाबदारी तुमी आसतले BJP सरकार हें तुका प्रमोद सावंत पयलो सांगत हांव कित्याक तुमी एवरी टायम तूं शिकपाच्या फॅसिलिटीजांचेर उलयता हे तुगेले फकत तोंडाचे भोबके तुका फकत भोबके सांगपा जाण तूं तुकडे काम जायना जरी तर जाता जाल्यार हे कॉलेजीन वचोन पयलें विजीट कर आनी चोय ते कॉलेजीची परिस्थिती कितें जाली ती तेजे आख्खे कोचपे ते वयर सावन सकयल पोटाय आनी ते पोट आसतना हुंयचे शिकपी भुरग्याचेर पळय वो ते कॉलेजीन शिकोवपी कोण स्टाफ आहाय तेंचेर पळय फाल्यां तेंगे फॅमिलीक दूख जातली तुमी येवपा नाय मागीर तुम फकत हे कोणी भाशणां दिवपा वतले तुमकां काम जावपाना कित्याक तेका लागून हांव मागोतां सी जे भुरगे हे कॉलेजीन शिकताय तेंगेल्या आवय बापाय कडेन हांव हात जोडून विनोती कोतां कित्याक तुमी भुरग्यांक जरी तर थिंग पावोवपा वयताय जाल्यार ते भुरग्यांक पावयत तेन्ना ते कॉलेजीचे नदर मारे मातशें कित्याक हें फाल्यां लुकसाण जालें जाल्यार दूख तुमकां जातली आमकांय दूख जातली कित्याक हीं भुरगीं जे कॉलेजीन शिकताय तो फुडलो फुडार आमगे गोंयचो तेका लागून हांव तुमकां सांगता ते कॉलेजीन चोयाय आनीक जे ऑफिशियल आहाय कॉलेजीचे तेंकोडे वचोन विचाराय की हें इतलें जाव पासून तुमी ब्लॅक एंड व्हायट प्रोसिजर कितें केलें काय म्हूण जरी तर तेंच्यांनी केलें ना जाल्यार ऑफिशियलांकूय हांव रिक्वेस्ट कोतां की जात तितून बेगीन ह्या भुरग्यांचें बरेंपण चिंतून हो ऑफिशियल कितें करपा पडटा तें तुमी मातशें करचें आनीक सरकारा कडेन पावोवचें दुसरें जरी तर तुमी ऑफिशियल कितें जरी तर केलां हें सगळें कोसळोन पडटा तेजेर हें कितें सरकाराक जरी तर तुमी पावयलां लागू जातले डिपार्टमेंटाक जाल्यार तुमकां हांव आदींच फुडें काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा सो हो मिक्स भाजी जो सरकार चलता हे सरकाराक गोंयकारांचें कांयच पण गेल्लें ना तेका लागून मुगेलें बेस्ट सजेशन सरकाराक आनी भोव कोण प्रमोद सावंताक तुका दिता हांव कित्याक तूं जात जाल्यार एक काम कर तुकडे जरी तर हे कॉलेजीचें काम ताबडतोब स्टार्ट करूंक जायना जाल्यार एक बेस्ट काम कर हे स्टाफाक सगल्या कॉलेजीच्या आनीक ह्या भुरग्यांक जी गोवा असेंब्ली आहा तितून शिफ्ट कर कित्याक ती सद्या बरी आहा तितून स्टाफ आनी भुरगीं सेफ आसतलीं आनीक तुमी जे गोवा असेंब्लीन जे तुमगेलें कितें चलता जे सेशन ह्यो कितें चलताय ती तुमी हे कॉलेजी कोरें कित्याक हीं जीं भुरगीं शिकताय ती आमगेलो गोंयचो फुडाराक सो भुरग्यांक गोवा असेंब्ली हावजान सुसेगाद राय दी आनीक तुमी हितून तुमगेलें सेशन कितें आहा तें कोराय आनी तुम कोत आसतना ही जरी तर कोसळोन पळय जाल्यार आमकां गोंयकारांक एटलीस्ट दिसतलें की आमचें जे गोंयकारांचें जें कितें वायट आहा येवपा आहलें तें हिंगासान काबार जालें म्हूण तुम कोसळोन भितर पड जाल्यार कित्याक एवरी टायम हांव तुमकां चोयतां तो विरेश जरी तर एक उतर उलोवपाक गेलो तुम तेका उलोवपा दिनाय ते कसलो तुमकां चान्सूय दिनाय तो तुम लोकां मुखलें स्वता हाडूंक वता तुम तेका थिंग ब्लॉक माताय एवरी टायम तुम हे भाशेन कोताय आनीक तो एकटो निवळोन येवन आज गोंयकारांक हें दाखयलो म्हूण सगळ्यांक कळटा की एग्जॅक्ट हें कसली बनावट चलताय त्यो तेका लागून हांव हात जोडटां जे गोवा मेडिकल कॉलेज गोवा
फार्मासी कॉलेजीन जे शिकताय ते भुरग्यांक गेले आवय बापाय कडेन तुमी हे कॉलेजीचेर नदर माराय जे भाशेन तुमी विस्वास दवरनाय तुमगेलीं भुरगीं बोर शिकोवन मुखार पावतो म्हूण आनीक हे एक घोडेक कितें जातलें तें सांगपाक जायना सायबा हो वेळ येवपा नाका तेका लागून तुमकां मागोत हांव की मातशें हेजेर इन्क्वायरी करची आनीक तुमी दुसरें सांगपा म्हळ्यार जी गोवमेंटान ही ताज महल पॉलिसी जी टायप करून जे जे सगळो गडबड केला तुमकां चड पयस वचपा आनी गरज ना थिंगाच पणजेच तुमकां एग्जाम्पल आहा आमगेली कला अकादमी कित कोन्न कोसळोन पळय ती तुमी चोयल्या हांव नको हें शिमीट घाल्लें काय गोबर घालून बांदलो ती तेका लागून थिंगा जोरी तर तियात्र चालू आसलो वो एक नाटक चालू जोरी तर चालू आशिल्लें आनी तेन्ना जोरी तर हो इन्सिडंट जाल्लो आयज आमकां आमगेले मोगाचे कलाकार गोडे उणे जातालेच मेळपा नासले गोडे आमगे कलाकारांक तियात्र मोगी आनीक कलाकार मोगी जे पळोवपी आहाय ते गोडे उणे जावपाचे जावं आमकां दिसता देवानूच हें वायट येवपा आसलो तें पयस काळें आनीक हे कॉलेजीची हे भाशेन परिस्थिती जावपाक जायना आनी चुकोन पासून जरी तरी एकले स्टाफाक कॉलेजीच्या आनी एकल्या शिकपी भुरग्याक जरी तर कितेंच मार लागलो जाल्यार प्रमोद सावंत तुका सांगता तुगेलो सरकार हेका पयलो जबाबदार आसतलो हें तुवें जाण जावपाक जाय ना जाल्यार जात तितून बेगीन ताबडतोब हें काम स्टार्ट कर हे कॉलेजीचेर कितें आहा तें चॅक कर तेम कितें ऑफिशियल काम केलो आहा तें बी कितें कॉन्फिडन्सान घ्या आनी जात तितून बेगीन टेंडर कर आनी कितें करपा आहा तें कर आनी हे भुरग्यांची सेफ कितें आहा तें सेफ लायन जी कितें आहा तांकां ती कोर म्हूण हांव तुका मागोतां ना जाल्यार मुखार हें बरें जावपा ना आनीक हांव एंड्रू रेबेलो आरजी सगल्यांक तुमकां गोंयकारांक इतलेंच सांगून काळजांतान देव बरें करूं.